पाव करता ट्रेमेंडस इम्पॅक्ट. आनी परत वेतोस त्या दोगां मदलो एकलो आंद्रेयास. दुसरे सकाळी ताका ताचो भाव मेवता सिमांव. आनी आंद्रे सिमांक सांगता आमकां मेसियस मेळ्ळा, देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनी ताका जेजू सोशी व्हरता. आंद्रेन जेजूचो अणभव करून जेजूचो पाटलाव करून करतोच तो आतां दुसऱ्यांक आपल्या भावाक जेजू सोशी व्हरता. आमचें काम दुसऱ्यांक जेजू सोशी व्हरूंक. आनी जेन्ना सिमांव आंद्रे बरोबर जेजू सोशी वेता, जुआंव शुबोर्तो म्हणकार म्हणटा जेजू ताचेर बारीक नदर घालता. जेजू आमचेर एक एकल्याचेर बारीक नदर घालता आनी ताका म्हणटा तुजें नांव सिमांव आसलेलें, पूण आयजतान तुका एक नवें नांव हांव दितां, केफास म्हणजे खडो हें नांव हांव तुका दितां. पेद्रू जेजूचो अणभव केल्या उपरांत तो न्हय जेजू फाटल्यान वेता, पूण दुसऱ्यांक जेजू सोशी हाडटा. आनी हेच पावलूनय आपल्या जिवितान केलें. पावलूच्या जिवितान हेच घडलें म्हूण आयच्या दुसऱ्या वाचपान तोच भाग्योन पावलू कोरिंथकारांक बरोवन अशें म्हणटा, हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करा. बी इमिटेटर्स ऑफ मी एज आय एम इमिटेटर ऑफ जीसस. पावलूच्या जिवितान ह्यो दोन बाजू आमी पळयता. पावलो जेजूचो अणभव करिना फुडें तो जेजूच्या मोगान पडटा. जेजूचो विस्वाशीपणी पाटलाव करता ही पयली बाजू. आनी आपल्या चिटींनी हे बाजूची तो जायते फावटी खबर करता. गालासियेकारांक बरोवन म्हणटा हांव जियेतां तो हांव न्हय, जेजू म्हजे सगळें जियेता. इट्स नो लॉंगर आय हू लिव, इट इज जीसस हू लिव्स इन. फिलिपकारांक बरोवन तो अशें म्हणटा म्हाका जिवीत म्हळ्यार क्रिस्त जावन आसा. म्हाका क्रिस्त जिखून मेळच्याक हांवें सोगोट सोडलां तें हांव शेण कशें लेखता. आय ट्रीट एवरीथींग एज रबिश फॉर द सेक ऑफ नोईंग जीसस, ऑफ लिव्हिंग इन इंटिमसी विथ जीसस. म्हजी एकूच आशा ही अशें पावलो म्हणटा, जेजू पळकूंक, ताच्या पुनर्जिवनपणाचें बळ भोगूंक, ताच्या कश्टांनी वांटो घेवन ताचे सारको जावंक. आनी फिलेमोनाक चीट बरयतना पयल्या सावेसोरान पयल्या श्लोकान पावलो अशें म्हणटा, क्रिस्ता जेजू खातीर हांव कैदी जालां. आय बिकम अ प्रिजनर ऑफ जीसस. विंचून काडलेलें हातयार कशें पावलोचो पयलो वयलो हुस्को जेजूच्या एकवटान जीव. आनी हेच आमकां एक व्हडलें आव्हान. याज्ञीक कशें जेजून विंचून काडलेलीं हातयारां कशीं आमचे मुखार हें आव्हान आसा, आमी पयले सुवातेर जेजूच्या एकवटान जीव. द बीग चॅलेंज बिफोर अस as chosen instruments of Jesus is to live a life of profound intimacy with Jesus. जेजूच्या एकवटान जीव. ताका मोशा बाबा मनीनो आनी प्रितीच्या याज्ञीक बाबानो, तुमकां सगल्यांक आयज हांगासर पळोवन तेला पवित्र कोरच्या मिसान वांटो घेतला देखून आमी संतोश्तांव तुमकां दिनवास. असो एक हांव घेता जेन्ना इतले आमचे याज्ञीक भाव आसात, सगल्या आमच्या दोन प्रांतांतल्या याज्ञिकांक हांव दिनवासतां. वरोसभर आमच्या फिरगोसांनी, आमच्या कारणेच्या घरांनी आनी दुसऱ्या बांदावळींनी अदर इन्स्टिट्यूशन्स तुमी विस्वाशीपणी तुमचे मुर्यादपण चलयतात आनी जिन्सा वासांनी आमचे पोरजेची मोगान सेवा करतात. तुमकां सगल्यांक हांगाजीर आसलेल्यांक आनी आयज हांगा पावूंक नासलेल्या सगल्या आमच्या याज्ञीक बाबांक आमचो दिनवास. खेरीत भाशेन जायते आमचे याज्ञीक भाव पिळेंत आसात. जाणटेकायेक लागून, घोडेक दुसऱ्या कसल्या आडकोळीक लागून जायते त्रास काडटा. तांचो सगल्यांचो आमी उगडास करता
आनी तांचे सगळे आमी सगळ्यांनी हुस्को दाखोवचो म्हूण आमी विनंती करता. आयचो सेवाधर्मीक समारंभ आनी त्या उपरांतले भावपणांचे जेवण तयार करूंक जायते आनी जायतीं बावुरल्यान. सेवाधर्मीक केंद्र फिरगोजेचे गोळीक विद्या मंदिरांतले याज्ञीक आनी दुसरी आमची भाव भयणां कोणाचेंच नांव घेनासतना सगल्यांक तुमकां आमचो दिनवास. आतांच पास्टोरल डायरी आनी पास्टोरल प्लॅनर हांचें विमोचन जालां. तें तयार करूंक आमचो डायसिजन पास्टोरल सेक्रेटेरिएट वावुरला. त्या सेक्रेटेरिएटाच्या वडिलान थंय वावुरतल्या याज्ञिकांक लौकिकांक आमी दिनवासता. डायसिजन पास्टोरल सेक्रेटेरिएट आनी तेच भाशेन न्यू एज प्रिंटर्स तांकां आमच्या भाव भयणींक आमी दिनवासता. तुमकां सगल्यांक दिनवासतना आयज हांगासर पाद्रींचो येदो व्हडलो जमो एकठांय जाला तो पळोवन हांव तुमकां खेरीत भाशेन एक उलो मारूंक सोदतां. पवित्र सभेन दुसऱ्या सभे हुस्को दाखोवंक outreach of charity is the most appealing and witnessing dimension of the church. आमचो पाप साहेब आमकां उगडास करीत आसा. समाजाचे देगेक आसलेल्या सभे गोरिबां सभे हुस्को दाखोवंक आख्खे पवित्र सभेची सगळ्या वांगड्यांची जबाबदारी थोड्यांचीच न्हय हे मनान धरून आमी सगळे आमच्या याज्ञिकांक उलो मारला. दोरेक आमचे फिरगोशेन गोरजेवंतांक आदार दिवंक बऱ्या सामारितानाची नीत दी गुड सॅमॅरिटन फंड सुरू करून गोरिबांक गोरजेवंतांक पिडेस्तांक आदार दिवंक उलो मारला. जायते आमच्या फिरगोजांनी हें पावल मारलां आनी हे भाशेन जेजूच्या मना प्रमाणे गोरजेवंतांक आदार मेळटा तें पळोवन आमी खुशां. तरी आसतना थोड्यो आमच्यो फिरगोजो उरल्या. तुमकां सगल्यांक काळजान तान उलो मारता. जाता तितले बेगीन घडटा जाल्यार हें गोवडी कोरोस सोंपोवच्या आदीं ओदी करून ह्या दिसांनी पास्कांच्या पुर्वे समयार जाता